तुम्ही बाजारात येवपी अळमी खातात जाल्यार ही बातमी तुमच्या खातीर। मयेच्या ठाणेकार कुटुंबातल्या एकल्यान दिवचल बाजारांतल्यान एका मनशा कडल्यान अळमी विकती घेतली। सोमारा सकाळी ताणी आनी ताच्या फॅमिलीन ती अळमी खाल्ली। उपरांत तांकां ओकारी आनी घाम येवंक लागलो। रोखडेच त्या कुटुंबातल्या 6 जाणांक पयलीं दिवचलच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेले। उपरांत फुडले उपचार घेवपा खातीर तांकां जीएमसीत दाखल केले। आतां सध्या तांची भलायकी स्थिर आसा, मात वीख बादा जाल्ल्या एकल्याची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। आमच्या गोंयच्या लोकांक तमाम गोंयच्या लोकांक अशें आव्हान करूंक सोदता की कालूच आमच्या तिखाजन गांवांत येते अळमी खान थोडे फूड पॉयझन जाले। तेन्ना अळमीचो घेताना थोडो पब्लिकेन थोडो पळोवची की कशी तरेची अळमी आसता ती, 2 तरेची अळमी, कशी गांवठी काय आनी कशी भायली अळमी हाडटा तेन्ना तेजेर विचार करून तुमी अळमी घेवची। तेन्ना थोडे आमची एक तिखाजन गांवची एक फूल कुटुंब तेंचे फॅमिली थोडी हे जाली आनी थोडी एडमीट आहा आनी एक थोडा मातसो एक तेंचो वडील मातसो हे आसा, अजून हे येवंक ना पूण आसा। जाल्यार तुमकां हांव एका गोंयच्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता की अळमी घेताना तेजेर विचार करचो आनी अळमी घेवची। म्हाका कितले जाण एडमीट आहात ती आतां जवळ 6 जाण एडमीट आहा। आता म्हाका सिनियर सिटीजन कोण आहा? सिनियर सिटीजन आहा पळय मातसो तेका अजून सिद्धीर येवंक ना, बाकी सगळी बरी आहा। बाकीची सगळी बरी आहा। रानात फुलपी अळमी म्हणटकीच दरेकल्याच्या जिभेक उदक सुटले बगर रावना। रुचीक अशी ही रानात फुलपी अळमी सिजनात एकदा तरी खावपाक मेळची अशें दरेकल्याक दिसता। मागीर जेन्ना रानात फुलपी ही अळमी बाजारात विकपाक येतात तेन्ना ती विकत घेवपा खातीर खवय्ये अक्षरशः घुरयो घालतात। अळमी जरी म्हारग आसली तरी लेगीत ताची पर्वा करिनासतना विक्रेते जे रेट सांगतात ते रेटीन हे खवय्ये अळमी विकत घेतना दिसून येतात। हाचे वयल्यान अळमी सगळ्यांकूच आवडटात हे स्पश्ट जाता। मात ह्याच अळम्याचो मोह दिवचल तालुक्यांतल्या मये गांवांतल्या एके फॅमिलीक म्हारग पडिल्लो आसा। अळमी खाल्ल्यान हे फॅमिलींतल्या 6 जाणांक विखबाधा जाल्ल्याची माहिती आसा। ज्या 6 जाणांक विखबाधा जाल्या तांचेर सध्या बांबोळेच्या जीएमसीत उपचार सुरू आसात अशें कळटा। ज्या 6 जाणांक विखबाधा जाल्या तांच्या मदल्या एका जाणट्याची भलायकी अजूनय हुस्को करपा सारकी आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा दनपारा मेरेन तो शुद्धीर येवंक नाशिल्लो अशें कळटा। ठाणेकर फॅमिलीन जी अळमी बाजारांतल्यान विकत हाडिल्ली ती खावपाक लायक आशिल्ली काय ना तें नेमकें स्पश्ट जावंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।